सांगे ओढली माय, काणी सांग काणी सांग, काणी सांगे ओढली माय. हांगासर जमलेल्या सर्वांक म्हजे प्रणाम. काणी आयकूंक कोणाक मोन ना. ल्हान भुरग्यां व्हडा म्हणसरी काणी आयकूंक मस्त कशी. आज हांव आक्कलासल्या वाचेत म्हणली सबिक्त काणी तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. त्या रानांत विशाल तळे, त्या तळ्यांत साबार कासव मोगार जियेतले. एक दीस एक कासव त्या तळ्याच्या तडीक येवन तुझे हात पाय सोडून वतार न्हिदलो. रानाचो राय शिव फुक्यान वळू वळून खाण सोदून गंभीर रितीन त्या वटे चलून येवन आसलो. कासवाक पळयताच पयले ह्या कासवाक कायजे, मागीर उरिल्लें काम पळयजे म्हूण चिंतून कासवाक धरन घास घालता म्हणटना कासव कापून नाका राया नाका, म्हाका खाई नाका, म्हाका सोडून सोडू म्हणालो. खाई नाका सांगूक तूं कोण? हांव रानाचो राय, म्हाका कितें जाय तें हांवें करीत. शिव म्हणालो. देवान एकल्याक अद्भुत सकत दिल्या, देवाचे घेवर तो कोणूच न्ही. कासव म्हणालो. कितें मुळें तुवें म्हूण खाल्ली गरज सगळ्या रानान प्रतिध्वनीत जाली. कासव भियेन आसतना राग करिनाका रया, हांव तुका उपराट उलोवंक ना. तुवें म्हाका ह्या तळ्यांत सोडल्यार तितल्या बऱ्यान खंयी उपयोग साथ दिना. कासव म्हणालो. म्हाका कितें उपयोग कळना म्हूण सांगची की तुवें. कितल्याय गूण तळ्यांतल्यानी हांव उपेन वरयता म्हूण शिव आपलीच वडविकाय उलयलो. तर आमी एक स्पर्धा दवरया. हांव सरवला तर तुवें म्हाका खाव्यत, तूं चलवलय तर तुवें म्हाका सण्ण सडीचें. कासव म्हणालो. शिवान जायत म्हणे. शिवाक ताल्ल गेल्ल्यान तळ्यान घट्ट उदक पियेलो. तितल्यात कासव ताच्या इश्टा लागीं वचून हुमोकी सारली. ताच्या इश्टान जायत म्हणे. तूं तांबडे फुलदार त्या बगलेर राव, हांव ह्या तडीर रावता. शिव खंयच्याय कुशीनी पावल्यार हांव हांगा पयलेंच पावलां म्हूण सांगया. ताच्या इश्टान जायत म्हणे. शिवान घट्ट उदक पिवन तकली उकलतास. हांव तयार आसा रया. कासव म्हणालो. शिव बेगी बेगी धडा भडा करून ताचे हात पाय मार त्या तडीक पिवन गेलो. थंय भोंवता म्हणटना आनीक कासव तांबडे फुलदार हांव हांगा तुमच्या पयलें पावला रया म्हणालो. शिव खबर ना बेगी बेगी त्या तडीर तो ह्या तडीक पिवन आयलो. थंय पळयतना कासव तांबडे फुलदार पयलेंच रावला. शिव थाटाक आपणान दिल्लें उतर पाळीजे म्हूण चिंतून कासवाक थंय थंयसान राना कुशीन गेलो. आपली बुद्धवंतकाय यशस्वी जाल्यार कासव हांसून नाचूंक लागले. ही काणी आमकां बरें सांग दिता. एकल्या कडेन त्राण बोळ आनी शाती आसोनी तकलेंत आक्कल ना तर कितेंय उपकाराक पडना. तकली खर्च केल्या मात्र मानसेत, नांतर फडाक पडचे खंडीत. देव बरें करूं. तुमकां सर्वांक म्हजो प्रणाम. हांव रॉबिन पिंटो हल्ल्यापुरतोन. हांवें सादर करची काणी जावन आसा बंगाराची इमास. आदी मिदास म्हणलो राय जियेतलो. ताका बंगार शिंगार म्हळ्यार बारी आशा. ताणें ताच्या भंडारांत मस्त बंगार जपून दवरले. ताका केदाळे फुरसत मेळिल्ल्या वेळार ताच्या कुडाक वचून ते बंगार ददोशी पळयोवन हातांत आपडून थोडे फावटी लेख सयत करून बसतलो. रायाक एक धाकटे धूव आसले. ते धुवेचेर ताका विपरीत मोग. वेळ मेळत आसतना ताच्या लागीं खेळोंक बसतलो. एक दीस अशेंच ताच्या भांडारांतली बंगाराची नाणी बिस्किट्यो मेजून आसलो. तेदला ताच्या कुडाक देवदूत प्रत्येक जालो. राय विस्मीत पावून त्या दुताक पळोवन चेर पडलो. दूत उलयलो. मिदास, तूं निजायकी एक व्हड ग्रेस्त. कितले भांगार आसा तुजे लागीं?
म्हाका ग्रेस्का एक सरी करता कित्याक म्हजे कडेन अशें भांगर भोवून हांव न्ही जाय की एक दुबळो मनीस म्हणालो राय. ओ तशें गे, तर तूं कितें आशेताय? तुका कितें जाय? सांग, कितें ती तुजी आशा? विचारी देवदूत. हांवें आपुडलेले सकड भांगार जाल्ले तर कितले बरें आसले म्हूण उद्गारलो मिदास. तुजे आशे प्रमाणेच जावं. फाल्यां सकाळी तो तुवें आपुडलेले सकड भांगार जातले म्हणलो बरवसो दिवन देवदूत मायाक जालो. मिदास वरत्या संतोशान भरलो. राती ताका न्हीद पडली ना. अशें तो खाटल्यार हेणे थणे परतोन आसलो. थोड्याच वेळान दीस उजवाडलो. सकाळी उठून ताणें ताची वोल खाटले उशे आपुडतना तक्षण ते भांगार जाले. व्हरता पासून थंय आसले रूख फुलां झाडां वाली वस्तू आपुडतना तक्षण ते भांगार जावन परिवर्तन जाले. हे पळयोवन मिदास गडबडलो. खावचे पिवचे वस्तू भांगार जाल्ल्यो पळयोवन घाबरलो. काण जेवण सेवी नासता वांचचे तरी कशे म्हूण चिंतूंक लागलो. तितल्यार रायाचे धाकटे माणकुलेदू रडोन येवन बापेच्या उस्क्यार सोडून बसले. हे पळयोवन मिदास रडोंक लागलो. कुडले देवदूत प्रत्येक जावन मिदास तू कित्याक रडोन आसाय? तुका कितें जालें म्हूण विचारी लागलो. राय रागान तुवें दिल्ले ते देणे पाटी काड. म्हजे मोगाचे दूख भांगाराची इमाज जाला. हांवें पोटाक खावचे सयत भांगार जाला. हे भांगारासोनी म्हाका कितें फायदो म्हूण सांगा लागलो. देवदूत हांसोनच तर हे उदक तुजे तोंड भांगारूप जाल्ल्या स वस्तूचे शिमटाय म्हणालो. उपरांत रायान दुतान सांगले बरेच केले. अशें स वस्तू आदल्या रुपाक आयलो. अशें मिदासाची भांगाराची आशा सुटली. या काणीचे न्हीद जावन आसा अधिक आशा मनशाचे जिविताक मारेकार. या काणी बरयले जावन आसा J.F. डिसोजा. धन्यवाद. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेज सांग. म्हज्या काणयेचें नांव जावन आसा बिरबलाचो घोडो. बिरबला कडेन आसलो घोडो प्राय जावन मथारो जाल्ल्यान ताणें तो विकलो. घोड्याची ताका गरज आसल्यान दुसरो एक घोडो घेजय पडलो. अशें एक दीस घोडो काण घेवन तो सांतेक गेलो. ते एक सोबीत धाटे मोठे घोडे आसले. पूण भारीच म्हारग 200-300 भांगाराची नाणी मोल म्हूण ताका कळ्ळें. आपणा कडेन तितले पयशे आसात तरी ते वगडावंक तो तयार नासलो. पूण एक घोडो ताका जरूर जायजे आसलो. आखरेक सांतेंत घुवन एक लाचार जाल्लो घोडो खाली 50 भांगाराची नाणी दिवन मोलाक घेतलो. बरें करून खावंक घालून बसल्यार आपणे काण गेल्लो घोडो बरो बालिश्ट जातलो म्हूण ताणें लेख घाले. पूण त्या घोड्याक कसली पिडा आसल्यान तो घोडो ताणें चिंतला बरी फुटफुटी जायनासता दिसान दीस भागोनूच वेतालो. अशें एक दीस त्या घोड्याक विकचे बरें म्हूण ताणें आट्टाणे केले. पूण 50 सोडून 5 नाण्यांक सयत तो लाचार घोडो कोणी काण घेना जाले. अशी जाल्यार हो घोडो खंडीत बूड घालतलो. मेल्यार मागीर ताका परतून काण करूंक आनी एक कर्स म्हूण तो चिंती लागलो. अशें एक दीस त्याच लाचार घोड्यार बसून आसलो. घोडो बोल नासता तेणे लोकून चलतलो. अकबराय आपणाच्या सोबीत उभारेच्या अरबी घोड्यार बसोवन त्याच वाटेर येवन आसलो. बिरबल आपणाच्या घोड्याक रायाच्या घोड्या बराबर धांवणूक प्रयत्न करी लागलो. पूण आतां धांवूंक खंय जाता. अकबरान आपणाच्या घोड्याक सांक्याच्या देगेन हाडून रावयले. बिरबलाचो घोडो लागीं पावतस बिरबल तुजो हो लाचार घोडो म्हज्या घोड्या बरी कसो धांवतलो म्हूण राय विचारी लागलो. ते साध्य ना जावंक पुरो. पूण म्हज्या घोड्यान करचें सास तुजो घोडो करूंक शकता गी म्हूण बिरबल सांगा लागलो. तसले वर्सास कितें ते पळया तो दाखय हांव पळोवन सोडटा. हांव चलवलो तर हांव तुका 100 भांगाराची नाणी इनाम जावन दिता म्हणालो अकबर. हे पळोवन बिरबलान आपणाच्या घोड्याक सांक्याच्या देगेन हाडून रावयले.
नाही तू उदाक भरान वळटले. तक्षण बिरबलान आपणाच्या घोड्याक नाही तू लटून घाले. आता सांगा प्रभूनो, म्हज्या घोड्यान करचे सास तुमचो घोडो करूंक शकता गी? अकबर कितें म्हणटलो? ताजो तो भूज जातीचो हरबी घोडो सांडूंक तो तयार नासलो. बिरबल कितेंय जावं, हांव सेल्वलो दर ही 100 नाणी. पूण तुवें अशें कित्याक केलें? पाप, अन्यायान तुवें तुज्या घोड्याक लगड काडली मू. आतां हांव तुका नश्ट जालें न्ही? ना प्रभू, म्हाका कांयच नश्ट जावना. हांवें त्या घोड्याक काली 50 भांगराची नाणी दिवन काण गेल्ली. आता तुमी म्हाका 100 नाणी दिल्ल्यान म्हाका धरत्यान लाभ जालो म्हणयेत. तो घोडो कशा लागीं पेड्यांत वळवळटालो. आजगी पलंगी पुढच्या स्थितीर आसलो. ताका हांवें न्हंयत लटून घाल. ताणें वळवळून मरणतले बरें केलें. हें आयकून अकबराक कितें उलोवचें म्हण कळ्ळें ना. ताणें हांसूनच बिरबलाची पाट तापडली. कन्नडांत एक सांगणी आसा, अपाय बंದಾಗ उपायದಿಂದ पारागಬೇಕು अशें बिरबलान ताची जाणवाय ओपरून ताच्या समस्येक परिहार जोडतो जायते जालो. देव बरें करूं.